हालीं गव्हर्मेंटान खुबशीं डेव्हलपमेंटाची कामां चालू केल्या आनी ह्या डेव्हलपमेंटाची जी कामां आसा ते जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते ही कामां करतात. आमी फाटींच पयलें की स्मार्ट सिटीन ह्या अशा डेव्हलपमेंटाच्या कामां लागून कॉन्ट्रॅक्टरांची ज्यो चुको आशिल्ल्यो ताजे लागून खुबशे इन्सिडंट्स घडले. तशेंच डेव्हलपमेंटाचें काम म्हणल्यार गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे फोंड्या वाठारान जे अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. जर आमी माड्डोळ ते जर फर्मागुडी हो जो मदीं जो स्ट्रेच आसा, जो हायवेचो स्ट्रेच आसा, थंय जर पळयत आमकां दिश्टी पडटा ह्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम आमकां चालू आसा तें दिश्टी पडटा. पूण थंय जर पळयत जे तांच्यांनी थंयसर जे खड्डे मारल्यात त्या खड्ड्यांचेर जर पळयत जाल्यार थंय बॅरिगेशन सारकें ना. तें बॅरिगेशन फक्त नांवाक केल्लेशें दिश्टी पडटा आनी थंय जे बोर्ड लायल्यात, जे कॉशन बोर्ड्स आसात तेंचेर रिफ्लॅक्टर सुद्दां ना, जाणे करून जेन्ना गाडयो थंयच्यान पास जाता जाल्यार तेजी लायट पडून ते रातचे रिफ्लॅक्ट जातले अशे रिफ्लॅक्टर सुद्दां त्या जे बोर्ड आसा, कॉशन बोर्ड आसा तेंचेर ना. जे कन्सर्न ऑफिसर आसा जे ह्या कामाचें जे सुपरविजन दिसाचें करता तेंच्यांनी मातशे रातचे भोंवन हे जागे मातशे पळोवचे, जाणे करून तेन्ना रातचे लोक थंयच्यान पास जाता जेन्ना काम चालू नासता आनी हे जे जी फोंडकुलां आसा ती जी अशीच उक्ती सोडटात, थंय कांयच अपघात जावचो न्हू म्हणून म्हाका दिसता जे कन्सर्न ऑफिसर आसा तेंच्यांनी कितें तरी हेजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. तशेंच आमी जे GVMS कॉलेज ते जर बांदोडकर ग्रावंडा वटेन वता थंयसरूय मदीं अशें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा. थंयसरूय सेम आमी पळयलां की जे कॉशन बोर्ड्स आसा तेंकां रिफ्लॅक्टर ना आनी जे बॅरिगेशन आसा ते बॅरिगेशन बेश्टे नांवाक प्लास्टीकच्यो ज्यो पट्ट्यो येता कॉशन म्हणून बरयल्यो तेंकां रिफ्लॅक्टर सुद्दां ना, असल्यो पट्ट्यो मारून तेंच्यांनी बॅरिगेशन केलां. आनी खंयचोच वायट इन्सिडंट जायसर रावचे न्ही तर ताज्या पयलीं हे जे अशी हलगर्जीपणाची जी कामां जाता कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान त्या गजालींचेर, त्या कामांचेर म्हाका दिसता जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तशेंच जे पावर डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी एक्शन घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान हांव स्वप्नील तारी.